दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर आदारून FIR घालपाचेर सुप्रीम कोर्टाचो स्टे असताना केस कशी रजिस्टर केली हायकोर्टाचो सरकाराक प्रश्न। सगळ्या केसींचे भवितव्य अधांतरी। एकवीस वर्सां सकयल्या भुरग्यांक कसिनोत वचपाक कायदेशीर वाट फकत गेमिंग एरियेंत आसतली बंदी। वर्सुकी शुल्क फारीक करपाक कळाव करपी कसिनोंक 18% दंड। पावसाळ्यात मांडवीत चलपी वॉटर स्पोर्ट उपक्रमाचेर सरकाराची बंदी। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण बंदर कप्तान खात्याचो निर्णय। आता 20 गायांक लागून जातली कामधेनू येवजण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची घोषणा। पहिली 10 गायांचेर 90% जाल्यार उरिल्ल्या 10 गायांचेर 75% अनुदान आशिल्लें। आमदार विरेशान CEC धाडिल्ल्या शोकज नोटीसीक दिवंक ना जाप। विरेशाच्या बंगल्याविशीं आपल्याक कितें तें खबर ना, सांगता RGPचो खजिनदार अजय खोलकार। आणि 2020च्या दुहेरी खून प्रकरणात अर्जुन काझीतोनी निर्दोष मुक्त। उच्च न्यायालयाचो निवाडो। रवी बडिगर आणि भीमसी गस्ती हांच्या खून प्रकरणात थारायल्लो दोशी।